किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव दैवीक मिसाव हाडूं बेसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव तत्वांची धाव पावूं कोणशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावूं कोणशा खर गांवान गांव दैवीक मिसाव हाडूं बेसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण मोगाचे न्हू तुमकां सोमेस्तान कार्मेल किरण टीव्ही कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार हांव मागतां आमी करेजमाच्या काळार आसांव आनी गजमता हो काळ आमकां दिता कित्याक म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणांत वांटेली जावन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावच्याक एक अवकाश मोगळ भाव भयणीनो आयच्या नियाळाचो संदेश जावन आसा कश्ट एक मिस्तेरगी वा कश्ट एक समस्यो कश्ट एक मिस्तेरगी वा कश्ट एक समस्यो सोमी जेजू क्रिस्तान आपणाच्या कुर्सा मरणात संदर्भी म्हणजे कुर्सा रूम करत आसतना बापाक फाटल्यान बोव मार म्हळें बापा तुवें म्हाका विचारलां गाय ताच्या उपरांत त्या गेत्सेमनी मुळांत तो म्हणटा तुका साध्य जाल्यार ही कास म्हजेतून पयस व्हर बगार म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं एकले हांव हे बोव मारता म्हज्या पुताक ताणें कित्याक जीवशी मारलें आनी म्हाका कित्याक एक बुद्धिमंत जाल्लो एक चरको जल्मला कॅन्सर पिडेंत वळोवचे एकले स्त्री म्हणटा एक दादलो म्हणटा ही कश्ट म्हाका कित्याक मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिविताच्या अर्ये घडयेंत आमच्या जिवितांत आमी एक ना एक रितीचे कश्ट आमी भोगतात जशे आमच्या कुडीक खात कशें लागून रावता तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट आसात आनी कश्ट दूख आमच्या जिविताचो एक वांटो आज आमी पयले सुवातेर कश्ट एक समस्योगी या कश्ट एक मिस्तर म्हणलें समजूंक प्रयत्न करया मोगाळ भाव भयणीनो एक धर्मशास्त्री रॉबिन रायन म्हणलो धर्मशास्त्री अशें सांगता कश्ट आमच्या क्रिस्ती भावाताक आसचे एक व्हड चॅलेंज एक व्हड पंतवान आनी एक व्हड सवाल कश्ट एक विंसवण न्ही मोगाळ भाव भयणीनो आमी कदाळाय एक कश्ट विंसिना आमकां कश्ट जाय म्हणून आमी कश्टा फाटल्यान धांविना कश्ट एक विंसवण न्ही आनी कश्ट एक ऑप्शनल न्ही ते नासतना हें ना म्हणलें एक चिंताप न्ही कश्ट आमच्या जिवितांत आसा जेन्ना एक मनीस जी जल्माता आनी मरच्या म्हणसर ताच्या जिवितांत कश्ट त्या जिविताचो एक वांटो हांवें वडोळ सांगल्या भशेन जशें एक हात एका मनशाच्या कुडीक चिटकून रावता तशें कश्ट मनशा जिवितांत आसात तर मोगाच्या भाव भयणीनो
कश्ट इतले सदांचे जाल्यात की कश्टा विशयी उलोवचें भोव कश्टाचें जालां. कश्ट इतले सदांचे जालां की कश्टा विशयी उलोवचें भोव कश्टाचें जालां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी समजोवया कश्ट एक समस्यो या मिस्तेरगी म्हूण. पळया, तूं आतां गाडयेर वेताय, गाडयेर येतना तुजी गाडी पाड जाली, तो एक समस्यो. कित्याक म्हळ्यार समस्यो आमी परिहार करयत. प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व. समस्याक आमी परिहार सोदून काडयत. जावंक बरो तुका एक पिडा आसा, ताका ताप आयलो, तूं डॉक्टर येताय, तो एक समस्यो, तो परिहार जाता. जावंक बरो तुवें एका मनशान लोन काडून गेलें, तुका दिवंक कश जाता, एक समस्या येता, दुसरे कडच्यान मागून तूं पयशे दिताय, तो परिहार जालो. पूण मिस्तेर असो न्ही. मिस्तेर भोव गुंडाळ्याचो. द मिस्ट्री हॅज टू बी कॉम्प्रहेंडेड. म्हणजे मिस्तेर आमी आटावपीचे, ते कशें आसा तशें आमी जियेचे. म्हज्या जाणवया प्रमाणे हांवें कशें जिवंक जाता तशें जियेचे. आनी कश्ट त्या वरवीं एक मिस्तेर जाता. कित्याक म्हळ्यार म्हजे कश्ट आनी ताचे कश्ट वेगळे. पळया, एक कॅन्सर पेशंट आसा म्हणजे त्या तो ताचे धनात्मक चिंतपा वरवीं ते कश्ट म्हणून बगचे ना. पूण म्हाका कॅन्सर पिडा आसा म्हणजे त्या तर म्हज्या ऋणात्मक चिंतपा वरवीं ते कॅन्सर पिडेचे कश्ट म्हाका व्हड वचें म्हणल्यार बरें भोगोंक पुरो. थोड्यांक धाकटे समस्ये व्हड म्हूण बगतात, थोड्यांक व्हड कश्ट ल्हान म्हूण बगतात. आनी अशें एक कश्ट म्हणटना ताकाच म्हणल्यार एक डेफिनेशन ना. आतां तूं टोमॅटो म्हणटना टोमॅटो असो आसा, हाजे कलर अशें म्हणयत. ओके, जर तर एक मशीन आसा ताका ताचें म्हणलें एक डेफिनेशन आसा, एक स्पश्ट अर्थ सांगेत. एक लायट आसा ताका ताचें म्हणलें स्पश्ट अर्थ सांगेत. एक मनीस आसा ताका कूड आनी आत्मो म्हणटात. पूण कश्ट तशें न्ही. कश्ट आमी स्पश्ट रितीन डिफायन करूंक जायना. त्या पासून तूं कश्ट एक मिस्तेर जावन आसा. अशें आमी मनशा जिवितांत जावं पुरो बंगल्यांत रावचो, जावं पुरो मध्यम वर्गाचो फ्लॅटांत रावचो, जावं पुरो भिकारी, ताकाय कश्ट आसात. सगळ्यांक कश्ट आसात. तांच्या जिविताच्या हर एका अंतांत हर एका मनशाक कश्ट आसात. पूण केन्ना आमी कश्ट समस्या म्हणून चिंतता तेन्ना आमचें जिवीत कश्टांचें जाता. केन्ना आमी कश्ट एक मिस्तेर म्हूण चिंतता आमचें जिवीत बरें जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, कश्टांत विविध रिती आसात. जावं पुरो कुडीचे कश्ट. कुडीचे कश्ट म्हणटना जावं पुरो येवची पिडा, कॅन्सर जावं पुरो, एड्स जावं पुरो, गँग्रीन जावं पुरो, ताप जावं पुरो, मलेरिया जावं पुरो, निमोनिया जावं पुरो, हे पुरो कुडीचे कश्ट. हाचे वरी आमचे कुडीक जायते कश्ट भोगता. आनी दुसरें मानसीक कश्ट. म्हणजे मानसीक रितीन आमी कश्ट जावं पुरो म्हाका डिप्रेशन आसा, स्किझोफ्रेनिया म्हणल्यार एकली पिडा आसा, या ट्रॉमा आसा, एंग्जायटी आसा, हे पुरो मानसीक कश्ट. सामाजीक कश्ट. सामाजीक कश्ट म्हणल्या वरी आमी चिंतयेत समाज जावंचे गालाटो जावं पुरो, जावंचे झगडें जावं पुरो, जावं आमच्या कुटुंबांनी समाजाची दुबळीकाय जावं पुरो, जावं पुरो काम नासतना आसचें जावं पुरो, हे पुरो सामाजीक कश्ट. ह्या सामाजीक कश्टा वरी तो व्यक्ती कश्ट जाता, सामाजीक कश्ट जाता, कुटुंबीक कश्ट जाता. हे जावन आसा सामाजीक कश्ट. आनी उपरांत आत्मीक कश्ट म्हूण आसात. म्हणजे तुज्या कोशेडा थंय जावंचे ते झगडें, ते एक तुटापट आसा न्ही, ती जावन आसा एक आत्मीक कश्ट. आनी हांगा जाता बऱ्या आनी वायटा मदें कश्ट, काळोख आनी उजवाडा मदें कश्ट, आत्मे आनी कुडी मदें जावंचे कश्ट. आनी हे जावन आसात आत्मीक कश्ट. आत्मीक कश्ट म्हणटना थंय आमच्या आत्मे आनी कुडी मदें जावंचे एक झगडें, एक तुटाफट, बऱ्या आनी वायटा मदें जावंचे एक तुटाफट, एक झगडें, एक वॉर म्हणीत, हे जावन आसा आत्मीक. आनी अशें त्याच पासून कश्ट एक मिस्तेर जावन आसात. ताका अशेंच म्हणल्यार डेफिनेशन दिवंक जायना. आनी तातूंत जावं पुरो कुडीचे कश्ट जावं पुरो, मानसीक जावं पुरो, सामाजीक जावं पुरो, आत्म्याचे कश्ट. आनी अशें आमी कश्ट जातना थोडे फावटी आमचो स्पिरीट कितें आसा फूड जाता, आमकां कश्टाचें जाता. आनी असल्या संदर्भार आमी हर एकल्या बरें एक सवाल करता, देव इतलो बरो, देव इतलो मोगाळ, देव इतलो कणवाळो, इतलो दयाळ, इतलो सर पदवीदार, सगळी सश्टी ताणें रचल्या, आमकां कित्याक कश्ट दिता? हे सवाल भोव राजावीक मोगाळ भाव भयणीनो. देव आमकां कित्याक कश्ट दिता? हर एकल्या मनशाचे सवाल आदी जावन जावन आसा, आतांय ते सवाल आसा आनी मुखारय आसतले हे सवाल. देव आमकां कित्याक कश्ट दिता? परत आमी एका मिस्तेरा मुखार रावन आमी एक सवाल करता. देव एक मिस्तेर जावन आसा आनी कश्ट एक मिस्तेर जावन आसा. आनी हे सवाल भोव राजावीक. मनीस जाल्यार आमी हे सवाल करचें भोव राजावीक. पूण आमी एका मिस्तेरा मुखार रावन आमी सवाल करता. त्या पासून आमी आमचे कश्ट जियेत आसतना
हे कश्ट कशें म्हळ्यार एक उक्तो गाय आयल्या भशेन तो गाय केदींच गुण जायना उक्तो गाय गुण जावंक जाय ते टायम काण घेता आमी कित्याक कश्ट म्हणच्या बदलाक म्हज्या कश्टांत देवाक एक वांटो आसा गे म्हणलो देवाक हांवें जागो दिलो म्हणलें सावल आयल्यार बरें म्हणून म्हजो अर्थ म्हज्या कश्टांत देवाक हांवें जागो दिला म्हळ्यार आमी बगच्या सर कश्टाक एक सोल्युशन मेळटलें म्हणलें म्हजी चिंता कित्याक म्हळ्यार नातल्यार आमचे कश्ट एक समस्या जातालो आनी आमचे जिवाचें बोर कश्टांनी जातालें जेन्ना आमी देवाक आमच्या कश्टांत एक जागो दिता आमचे कश्ट एक मिस्तेर जाताले देव कशें एक मिस्तेर आनी कश्ट एक मिस्तेर जावन आमचें जिवीत बऱ्याचें जातलें कित्याक मिस्तेर आमी गुंडायन आटोवंक आसा जेन्ना आमी आटयता त्या संगतीचे विशय आमकां अर्था रितीन बोर गुंडायन आमकां समजता पळया जेजूच्या जिविताक आमी या हांगा हांव 2 एग्जाम्पल काण घेतलो 2 उदाहरण एक मरियेचें जिवीत एक जेजूचें जिवीत आनी ह्या दोनी उदाहरणांत हांव 2 संगती हायलायट करूंक पळयता एक समाजीक कश्ट आनी आत्म्यातेन जावचे ते कश्ट आत्मीक कश्ट आनी समाजीक कश्ट पळया मरियेच्या जिवितांत जेन्ना गब्रिएल बडो येवन मरियेक सांगता तूं देवाच्या पुताक प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हूण नांव दितली पळया त्या संदर्भार मरियेक जाल्ले ते कश्ट कितले जावंक बरो चिंतया तुमचे मदें कोणी एकलो दादलो आपूण काज जावची एक स्त्री ती गर्भेस्त आसा म्हणून चिंतना तो ताच्या लागीं काजार जाता गी ह्या एक स्त्री आपूण काजारा पयलें गर्भेस्त आसा म्हणून कळटना त्या भुरग्याक ती जल्म दिता गी पूण मरी तशी न्ही देवाचें उतर आयकता आनी त्या कश्टांच्या समयार तो मिस्तेर म्हणलें स्विकार करता ती एक समस्या म्हणून स्विकार करना आनी अशें ते मिस्तेर तिका जिवंक सुलाभाचें जाता कश्टाचें जाता तर पूण सुलाभाचें जाता मोगाळ भाव भयणीनो गब्रिएल बडोचें तें संदेश घेवन जुझे आनी मोरी आतां तांच्या गांवाक तांचें नांव दखल करूंक येतात ह्या संदर्भी मोरी एक बरिल्ली गर्भेस्त जावन आसा आनी आपणाच्या स्वंत गांवांत तांकां जागो मेळना आनी एका गर्दनाच्या गोट्यांत ह्या काळार आमकां मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल आसूनी एका भुरग्याक जल्म दिवंक कश्ट जाता आसतना त्या संदर्भी त्या गांवांत कितेंच फेसिलिटी नासतना एक स्त्री एका त्या गोट्यांत एका भुरग्याक जल्म दिवचें म्हळ्यार चिंतया तिणो कडलो वावंट तिणें बगले ते कश्ट कितले जावंक पुरो उपरांत हेरोद त्या भुरग्याक जुशी मारता म्हणून चिंता आसतना तुजे मोरयेक हांव इजिप्ताक पलायन करता एक भुरग्याक जल्म दिल्ली एक स्त्रीयेक कितलें त्राण आसता म्हणल्यार तुमकां गत आसा कळीत आसा तिका बोळ आसना कुडीन बोळ आसना तिका कश्ट भोगता पुणी ते कश्ट घेवन ती इजिप्ताक पलायन घातात आनी इजिप्त गांव जावन आसा जुदेवांक कश्ट दिल्लो गांव तांच्याच गांवांत तांकां जागो मेळना आनी इजिप्ताक वतात कांयच ना काम ना कितेंच ना इजिप्ताक वतात मोरयेन आनी जुजेन बगले कश्ट कितें जावंक पुरो इतलेंच न्ही बायबलान आमकां आयकोंक मेळना जुजे विशयान जायतें आमी चिंतया जुजे मोरान पावला एक मोरान पावल्या दादले एक विधवी स्त्रीची गत कशें जावंक पुरो लोक ह्याच काळार एका विधवी स्त्रिये विशीं कितलें उलयता त्या काळार एका स्त्रियेक स्थानमान नासल्या काळार मोरयेन भोगल्ले ते कश्ट कितले जावंक पुरो तिचे रितीन तिच्या कुडींत तिच्या मानसीक रितीन तिणें भोगले कश्ट कितले जावंक पुरो इतलेंच न्ही आपणाचो पूत वाडोवन येता आसतना ताच्या पुता विशीं हेरा लोकांनी उलयलीं उतरां कितलीं जावंक पुरो आमच्या भुरग्यां विशीं एक संगती उलयतना आमकां दुखता पूण मोरयेक आपणाच्या पुता विशीं म्हणलीं उतरां तो कावगो पोटारी धर्मांध देशद्रोही ताका मारले ते मार कुर्साचें मरण आनी कुर्साच्या मुळार ती रावन आसा तिणें भोगले ते मानसीक सामाजीक आनी आत्मीक कश्ट कितले जावंक पुरो ह्या संदर्भी तिच्या आत्म्यांत ह्या तिच्या आत्मीक ह्या कोशेडान जाल्लें ते तुटाफाट कितले जावंक पुरो तो योदान असो सैतान तिका वळगेत सोडीत गी तो नाटतो नांगी तिका आनी असल्या संदर्भार मोरी वगेस रावता म्हावणपणी रावता आनी तो मिस्तेर ती आटोवन तिच्या काळजान दवरता आनी समोसो म्हूण ती घेना त्या पासून कश्ट एक मिस्तेर जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो आमी जेजूच्या जिविताक या हांवें येदोळ सांगलें जुजे मरण पावला एक बापाय नातल्या भुरग्याक ह्या समाजें जिवोवचें कितलें कश्टाचें जावंक पुरो बापाय नातल्या भुरग्याक समाजें जियेत आसतना त्या लोकांक सांगची उतरां कसलीं जावंक पुरो खाम ना आवय कांय नर्सींग केल्ली मनीस न्ही
या MBA केल्ले मनीस एक सादी स्त्री मोरी आनी असल्या संदर्भार जेजून बगले ते सामाजीक कश्ट कितले जावंक पुरो ती दुबळी काय ते उणें पोवन जेजून बगले सामाजीक कश्ट कितले जावंक पुरो इतलेंच न्ही तो इतलें बरें करून वेता आसलो पिडा गुण करतलो अजापा करतलो मेल्ल्यांतल्या जिवांक उठयतलो आनी लोक ताचे विशीं पाड उलयताले आमी इतलें बरें कर आमकां इल्लें कोणें उलयल्यार सोसूंक जायना पूण जेजू इतलें बरें करून मेल्ल्यांक उठयतना अजापा करतना बकेल्यांक खावंक दितना लोकांक ताचे विशीं म्हणली उतरां ताका दुखली नात गी हे ताका कश्ट म्हूण भोगले नात गी इतलेंच न्ही आपूण विसरले त्या शिसांक ताका जाय म्हणून विसरले शिसांक तो सांगता हांव कश्ट जातलो हांव मरण पावतलो तिसरे दिसा परतून हांव उठतलो म्हणून हर एक फावटी सांगतना त्या शिसांक तें कळ्ळें ना त्याच शिसांनी तूं निजा देवाचो पूत म्हळें पूण तांकां जेजू कितें सांगता म्हूण समजलें ना जेजूक बगले ते कश्ट कितले जावंक पुरो ते सामाजीक कश्ट कितले जावंक पुरो ते आत्म्याचे कश्ट कितले जावंक पुरो जेन्ना त्या गेस्तमनी म्हळ्यात ताच्या जिविताचे अकरे घडे थंय ताच्या मनशा साहेब आनी दैवीक सांबाळ थंय एक झगडण जाता आनी तेन्ना तो म्हणटा बापा तुका साद जाल्यार ही खास म्हजेतून पयस व्हर म्हजी खुशी न्ही बघा तुजी खुशी आनी त्या कुर्सार तिस्स उतरां तो सांगता तुवें म्हाका साडलें काय जर तर जेजून एक कश्ट समोसो म्हणून स्विकार केल्लो तर आज आमकां सालवासो आसतें नातलें पूण जेजून त्या कश्टाक एक नवो अर्थ दिलो त्याच पासून आमी म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो शुक्रार नासतना निमानो शुक्रार नासतना आलेलोचे सणवार ना जर तर आमी जेजू क्रिस्ताच्या सर्ग्यार आसून वारेसदार जावंक आमी आशेतो तर ताच्या कश्ट मरणांत आमी वांटेली घेवचे ना तर आमकां एंट्री कार्ड ना जर तर आमी जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणांत ताच्या कश्टांत वांटेली जायना आमकां सर्गाच्या राजाचे हक्क म्हणून आमी सर्गेचे हक्क आमकां आसा म्हूण सांगचें आमकां साध्य ना आनी ते हक्क आमकां ना त्या पासून तो मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या बावतिस्माद्वारे आमकां हें आपोवणें मेळ्ळां मोगाळ भाव भयणीनो आमी एक क्रिस्ती परजा जेन्ना आमी कश्ट आमच्या क्रिस्ती जिविताचे आमच्या भावाताचे एक वांटो म्हणून आमी चिंता कश्ट एक समस्या जायना कश्ट एक मिस्ते जाता एक ब्लेसिंग जाता एक बेसांव जाता हेंच आमच्या पवित्र स्थाना वरवीं आमकां मेळ्ळां आनी ह्या पवित्र स्थाना वरवीं देव तसो जेजू क्रिस्त आमकां आपयता ताच्या कश्टा मरणांत वांटेले जावं हांवें वडोळ सांगल्या भशेन निमानो शुक्रार नासतना आलेले असो सणवार आमच्या जिवितांत केदींच येवंक ना आमच्या जिवितांत कितें शॉर्टकट ना आमी जेन्ना कालवारेचे पळयान आमी केल्ल्या वरवीं मास आमकां आलेलो सणवार मेळटा मोगाळ भाव भयणीनो जायते फावटी आमी चिंता आमी मात कश्ट जाता म्हूण न्ही देव आमच्या बराबर कश्ट जाता पळया फिलिपिकाराक बरयलें पावलां फिलिपिकाराक बरयलें पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 57 अशें सांगता सायमन तो देव तरी आमच्या बराबर मनीस जालो आमचे गुलामपणांत तो वांटेली जालो आमचे बरी तो कश्ट आसलो आनी आमकां नवें जिवीत दिलें आनी अशें जेजू क्रिस्तान मनीस कितें कश्ट एक समस्या म्हूण चिंता त्या समस्याक मिस्तेर म्हणलें एक अर्थ दिवन एक नवें रूप दिलें मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या कश्टांत आमी एकली न्ही आमी कित्या पासून कश्ट भोगता म्हणून आमी पयलें चिंतेचें आमी जर तर आमी आमच्या जिवितांत कश्ट भोगता संवसारा पासून न्ही जेन्ना आमी कश्ट संवसारा पासून या आमच्याच वैयक्तीक जिणे पासून म्हणून भोगता तर कश्ट एक समस्या जातलो आनी आमचें जिवीत कश्टाचें जातालें हें सत आनी हें आमच्या भावाताचें सत जावन आसा जेन्ना कश्ट आमी हेरां पासून आमी दुसऱ्यां पासून म्हणून भोगता तर त्या वेळा कश्ट एक सलवासांव जातलें ताका सलवासांवाचें मोल जातलें कित्याक म्हळ्यार जर तर जेजू क्रिस्त कश्ट भोगनातलो तर आमकां सलवासांव येनातलें त्या पासून जेजू क्रिस्त कश्ट भोगले आनी आमकां सलवासांव जावन दिलें आनी हांवें म्हणल्या भशेन आमी कश्टांत आमी एकले न्ही आमच्या कश्टांत त्याच जेजू क्रिस्ताचें हजीरपण आसा कित्याक म्हळ्यार तसो जेजू क्रिस्त म्हणटा मातेवाच्या 20 आनी 8 अध्यायांत वळ 20 आनी म्हणटा तुमी वसा संसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो आनी ही बसोनी जेजू क्रिस्तान दिल्या इतलेंच न्ही हेर भक्तिकाचे मागणे आमचे वटू आसा हेर मार्तिरांचे मागणे आमचे वटू आसा तांचे कश्ट आमचे वटू आसा
इतलेंच न्ही जेजू क्रिस्ताचें जिवीत मरण तसो सॅक्रिफायस कित्याक ताच्या रक्ता मुखांत ताणें आमकां पवित्र केलां आनी ताच्या कश्टांत वांटेली जावंक ताची कृपा दिल्या तसो पवित्र आत्मो दिला आनी अशें आसता आमी कश्ट एक समस्या म्हणून साध्य आसना आनी जेन्ना आमी एक कश्ट एक समस्या म्हणून चिंताव तर आमी आनीक संवसाराची जाल्या काळोखाची भुरगीं जाल्या उजवाडाची भुरगीं जावना आनी जेन्ना जेजू क्रिस्ताची कृपा आमच्या थंय आसतना आमी सांगूंक जाय कश्ट एक मिस्तर आनी आमच्या जिविताक एक बेसांव तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या प्राजिताच्या काळार हे आमच्या जिवितान बघचे ते ल्हान ल्हान कश्ट सोम्या पासून आमी सोंसया हेरां पासून आमी सोंसया आनी अशें सोंसल्या वरवीं कश्ट एक मिस्तर जाता आनी हो मिस्तर जशें मोरेन मावनपणी जशें जेजून त्या कुर्सा वयर आटोवन दवरलें आमी आटोवन दवरया हेरां खातीर आमी आमचे कश्ट भोगया आनी अशें आमचें सल्वसन जोडया तांचें सल्वसन जोडया आनी क्रिस्ताच्या मिसावांत वांटेली जावया आमेन. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदां सांबाळ दवर बेसावांचेर घाल वळय कुरपेजर वेंगे तुझ्या सदां सांबाळ दवर Jesu barka naman tuka Jesu barka वंदन तुका बेसावां चेरगाल वाळे कुरपेजर वेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ दवर बेसावां चेरगाल वाळे कुरपेजर वेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ दवर दिवपूण सांडून आयलो ह्या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सुर्या परी दिवपूण सांडून आयलो ह्या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सुर्या परी Jesu barka naman tuka Jesu barka वंदन तुका बेसावां चेरगाल वाळे कुरपेजर वेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ दवर बेसावां चेरगाल